दिगंबर बाब, तुम्ही ह्या दिसांनी न्हू वाजेल्ल्या भशेन दिसता सामके. कितें कारण? कारणां वेगवेगळी आसा. बरें, तुमच्या मनान सद्या कितें चलना? असंतोष. या असंतोषाचे कारण म्हणजे तुमकां ओपोजिशन लिडर करूंक ना आणि आयज वयता थंय काँग्रेस म्हणजे लोबो पाटकर, काँग्रेस लोबो पाटकर, काँग्रेस लोबो पाटकर. अशें आज समीकरण आसा. आणि लोक अशें म्हणटा की ह्याच समीकरणान लोबो पाटकर समीकरणान तुमकां खंय बायपास केला. ही खरी वस्तुस्थिती. म्हणजे तुमचो स्टेट काँग्रेसी वयलो कंट्रोल. कंट्रोलच ना जालो. ओ नो, अशें कशें जालें सर हें सगळें? म्हाका अक्षरशा रडपाक येता हें आतां. ताका तूं कितें म्हणपाक शकता? पयलीं काय बरें चलतालें काँग्रेसीन. तुमी सगळे जाणटे जाणटे. हां, कोण सीएम जातलो, कोण सीएम जातलो, काय बरें झगडटाले बीन. सामकें. त्या टायमार तुमकां सगळ्यान व्हडलो हर्डल कोण आसलो? हू वॉज द बिगेस्ट हर्डल? म्हणजे प्रताप सिंग राणो वॉज द. आसूं ते आनी आतां उघडपणी सांगू नाका. लेट अस बी व्हेरी फ्रँक. आयज पेट्रोल, खावपाचें तेल, भाजी, फळां, नुस्तें सगळें म्हारग जालां. सगळे कडेन उजो पेटला सामको. म्हाका कांय फरक पडना. अशें फरक पडना? काल तुका कोणें फोन केल्लो? अमित शान. ह्या फोनान मात काँग्रेसीक फरक पडूं शकता.